नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। आरटीओ आणि लक्झरी बसवाल्यांच्या रॅकेट। प्रायव्हेट लक्झरी बसी कदंबाय पॅसेंजराच्या नावान वावयतात माल। कायदो मारलो गुड्ड्याक, सरकाराक मेळना दमडी, या नावार चल्ली भाव। म्हादय लवादाची टीम पावली गोंयांत इन्स्पेक्शनाक। 6 दीस पावताले म्हादयचो वाठार। एमपीटीचे इन्स्पेक्शन रद्द। म्हादय एक्टिविस्ट म्हणटात उदकाची वाटणी नाकाच। तरुण तेजपालाचे केशींत पीडित चलयेन तिचे तेजपालाच्या आनी शोमा मदले संभाषणाची टेप दिली क्रायम ब्रांचीक। पुलिसांच्या हाताक लागलो म्हत्वाचो पुरावो। ग्रामीण उदरगत एजन्सी जाल्या पातीशेर। 300 वयर लोकांक नातलाचे दिसांनी ना पगार। येवजण्यो कर्मचारी खर्चाचो ताळमेळ बसना। कर्मचाऱ्यांचेर ओबीसीक 27% सुवाती राखून दवरपाचो आदेश मार्च पयलींच। समाज कल्याण मंत्री महादेव नायक म्हणटा ओबीसीची म्हायती एकठांय करपाचें काम पुराय। खबर विस्तारान। आरटीओ आणि लक्झरी बसवाल्यांमदी मोठे रॅकेट चल्ला। कदंबा आणि प्रायव्हेट लक्झरी बसी पॅसेंजर बॅगांच्या नावान म्हाल वावयतना प्रुडंटाक कॅमेराचेर रंगी हात सापडल्यात। बसवाल्यांचेर नजर दवरतले जाल्यार आरटीओचो एकूय अधिकारी वा एन्फोर्समेंट टीम वाटेर दिसना। प्रवासी बसीवेल्यान म्हाल हार्डवर करपाक सुप्रीम कोर्टान बंदी घाल्या। ते शिवाय सरकाराक दमडी मेळना। असले बेकायदेशीर गजालींनी प्रायव्हेटां बरोबर कदंबाय फाटीना। येवपाक शकता ती येणावळी चल्ली वाव। इंटरस्टेट बसी फक्त प्रवाशांच्यो बॅगो आणि सामान हार्डवर करपाक शकतात। मोटर व्हेकल कायद्याप्रमाण लक्झरी बसींनी सामानाचे वजन कितले आसचे ते स्पष्ट केल्ले असता। आता पळयात ह्यो लक्झरी बसी। बसींनी पॅसेंजरा परस सामानच चड। पॅसेंजर निमताक, तातूंत कदंबाय फाटीना। बसींनी मांस, मेटल शीट्स, फुलां, फळां कितें ना म्हूण ना, सगळो माल चल्लो। कायदो आणि पॅसेंजराची सुरक्षा मारली गुड्ड्याक। कितें बरें वायट घडटा तेन्ना पळोवचें। सुप्रीम कोर्टान स्पष्ट सांगूनय हो कारबार चल्ला, तोय आरटीओचे दोळ्याफुडें। हे सगळे एकान एक गजाल प्रुडंटाचे कॅमेरान सापडल्या रंगे हात। बिरेस्तारा फातोडेर शियाचे कडकड्याक 4 वरांचेर प्रुडंटाची टीम पत्रादेवी पावली। ह्यो गजाली फातोडेर असल्या काळखानूच कॅमेराचेर मेळपाच्यो, दोळ्याआड मसणपाड। काय बसींनी तर मास, मेटल प्लेट, आयर्न रॉड सगळे नॅशनल परमीट ट्रकांनी हाडपाचे सामान पॅसेंजर लक्झरी बसींनी। फातोडेर 5 कदंबा आयली। पळयात कशी फुलां भरल्यात ती। अजाप आणि शॉकात करपी गजाल म्हणल्यार हे फुलांचे स्टॉकाची ताचे कडेन रिसिटूय आसा। कोणाक फुलां माळून कदंबा वेल्यान ही फुलां हार्डवर चल्ल्यात? तुमका कायदो सेपरेट कदंबा आणि प्रायव्हेट बसींक सेपरेट हा? तुमच्या कडेन कितें परमीट हा? कोणा कडेन परमीट हा? तुमच्या कडेन आसा? चेक पोस्ट एक्साइज तुवें सगळो क्रॉस केलो? आर्ग्युमेंट करना आम्ही जिल्ह्या न्हू हाडटा चल न्हू केन्नाच्यान हाडटा? केन्नाच्यान स्टार्ट जालें? चालू आमच्यान हाडटा। आता हे पळयात, महाराष्ट्रांतल्यान ही लक्झरी बस आयली। बसींतल्यान हाडिल्ले बेकायदेशीर सामान अनलोड करपाक तांणी रिक्षावाल्यांक फिक्स केल्यात। सामान देंवोवपा खातीर ही बस थारायल्ले सुवातेर येवन रावता आणि सगळे सामान देंवयता। हे सदाचेच। प्रुडंटाची टीम या बसीच्या फाटोफाट रावली। या धव्या बॉक्सांनी महाराष्ट्रांतल्यान हाडिल्ले हे मास वासाचेरूच समजुपाचे। आता हे पळयात, मेटल शीट्स, मेटल रॉड, फायबराचे सामान हे सगळे पुणे आणि मुंबईच्यान येता। कायदो आणि सुप्रीम कोर्टाचो आदेश गुड्ड्याक मारून। या बसींतले पॅसेंजरा कडेन आमी उलयले। ते म्हणटात तांचे सामान तांचे बरोबर बसीन आसा। आपको मालूम है इसने ऐसा सामान डाला था? नहीं आपको मालूम नहीं। आपका लगेज किधर है? हमारा लगेज अंदर है। तुम्हारा लगेज अंदर है। आरटीओ अधिकाऱ्यांक हाचेर विचारले, ते सगळे एक्सायजचेर घालतात। आरटीओ काय जाता मास बी करता न्ही तेका एक्सायज विक्सायज बाकी दुसरी डिपार्टमेंट ते पत्र देवच्यान भितर जाता आनी तेंचे चेकिंग जावन वता। पुलीस आहा ते एक्सायज आसा ते सो ते सगळेच तर तुमी आमकां आरटीओ जबाबदार धरले जाल्यार आरटीओ कितें पडटा? फक्त आरटीओ आमी जनरल चेकिंग करता न्ही सगळे पॅसेंजर हे ते लगेज हाडल्यार ते आमी दिता न्ही मेमो तेंकां। आनी मासाक कितें? मासाक बी तुका आमी तशें कांय करूं शकना, पूण तेंचे बाकीचे आसता न्ही एक्सायज आसता।
नाक्याचेर एन्फोर्समेंट टीम आसता अशें आरटीओ उलोवन दाखयतात, मात प्रुडंटाच्या टीमीक सुवातेर टीम न्ही एकलो अधिकारी सुद्दां दिसलो ना. बसवाल्यांक जाय ते करपाक रान मेकळे. पळयात आरटीओ अधिकारी कसो गडबडलो तो. तुम्ही कितले बशी धरले आयज तशे? आज म्हणजे आमची टीम आसा चालूच आसा ते. आयज कितलेशेच बशी गेल्या न्हू, लगेज मास पत्रादेवी हे आसा चेकिंग 2 गाडयो आसा. कित्याक आमी हांगा टॅक्स घेतले काय हांव चेकिंग करतना तरी आसतना आमी भायर रावता आसता. पत्रादेवी तुमचे चॅक करता? पत्रादेवी न्ही, फ्लायिंग स्क्वॉडाची गाडयो आसा. फ्लायिंग स्क्वॉडाचे हांगासर आसा. पत्रादेवी आसा म्हणून आयकूंक येला, पण शिवोले सायडीन आसा. शिवोले सायडीन ते अर्दांच्यान वचूंक शकता न्ही, ते आसा गाडयो. ओके, शिवोले सायडीन. कित्याक आमी आयज स्टिंग ऑपरेशन केलां, तर आमकां स्टिंग ऑपरेशन तितलें मास देंवयता, लोखंडाच्यो पेटी देंवयता, ते बीन गोवा बॉर्डरी भितर देंवयता. सो तुमची टीम जर हांव म्हणटाले खंय आसा ती टीम? फ्लायिंग स्क्वॉड ते आतां सकाळचें गेला, आतां ऑलमोस्ट 8 दीस जाले ना. कित्याक दुसरे वता, एकटोच वचना तेका. फ्लायिंग स्क्वॉडाची पत्रादेवी आसा म्हणून फोन आयिल्लो म्हाका. ना, पत्रादेवी ना, ना जाल्यार त्या सायडीन बी सल्ले आसतले ते शिवोले सायडीन बी खंयचे. ह्या बेकायदेशीर वेव्हाराचेर कारवाय करपा विशीं येरादारी संचालकाक विचारले, मात येरादारी संचालक अजून प्लानिंग करता. जाय तितलो स्टाफ नाशिल्ल्यान बेकायदेशीर कारभाराचेर नदर दवरूंक शकना अशें तो म्हणटा. Checking 100% is not possible. early morning it can be possible. It is possible and we are doing it. हो वेव्हार पळयल्यार ह्या प्रस्नाच्यो जापो आतां कोण दितलो? एन्फोर्समेंट टीम आशिल्ली जाल्यार म्हाल बेकायदेशीर व्हांवोवपी बसी तांकां कश्यो मेळ्योना? हो कारभार आरटीओच्या अधिकाऱ्यांक कित्याक दिसना? आरटीओ एक्सायज अधिकाऱ्यांचेर सगळे कित्याक धुकलता? कदंबा आनी हेर बसींचे वयर म्हाल भरून कशें हार्डवर करपाक शकता? कदंबाच्या बसींचेर कारवाय कित्याक जायना? अबकारी खातें हाचेर कित्याक जागमाग करिना? प्रस्न फक्त बेकायदेशीर धंद्याचो ना, हे सगळे लोकांचे जिवार उदार जावन चल्ला. सरकाराक हातूंतल्यान दमडी येना ती ना. पॅसेंजराची सुरक्षा मतीन घेवन सामान हार्डवर करपाचे नेम केल्ले. आरटीओचे चॅक नाक्यावेले प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ले असले कितलेशेच कारभारान हे आनीक एक प्रस्नचिन्ह. मात तांच्यो जापो झिरो टॉलरन्साच्यो गजाली सांगपी परिकार सरकारा कडेनय नात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. म्हादय लवादाची टीम गोंयांत इन्स्पेक्शनाक पावली. न्यायमूर्ती JS पांचाळाच्या मुखेलपणा खाला ही टीम 6 दीस गोंयांत भोंवन म्हादयच्या वाठाराचें इन्स्पेक्शन करतली. मात MPTचें इन्स्पेक्शन ना ही गजाल न्यायमूर्ती पांचाळान स्पश्ट केल्या. मूळ कार्यावळी प्रमाण टीम MPTतूय वचपाची आशिल्ली. 17 डिसेंबर मेरेन ही टीम गोंयांत आसतली. गोंयांत म्हादयक पर्याय ना ही गजाल सरकार लवादाक पटोवन दिवपाचो यत्न करतलो. उदकाच्या वांटणीक एक्टिविस्ट खर विरोध करतले. म्हादय लवाद मंडळ निमणे गोंयांत पावले. म्हादय न्हंयचें म्हत्व समजून घेवपा खातीर लवाद मंडळान गोंयांत येवचे अशी विनवणी गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन लवादाक केल्ली. न्यायमूर्ती JM पांचाळाच्या मुखेलपणा खाला गोंयांत आयिल्लो हो लवाद म्हादय न्हंयच्या संबंदात आशिल्ल्या सगळ्या सुवातींची पळोवणी करतले. म्हादयची तपासणी 12 ते 17 डिसेंबर मेरेन गोंयांत, 18 ते 24 डिसेंबराक कर्नाटकात. गोंय सरकार सांगतले म्हादयचें म्हत्व. गोंय कर्नाटक सीमेवयल्यान पळोवणी सुरू. म्हादय लवाद मंडळाचे 9 वांगडी. म्हादय लवाद मंडळ असो: न्यायमूर्ती JM पांचाळ चेअरमॅन, न्यायमूर्ती विनय मित्तल वांगडी, न्यायमूर्ती PS नारायण वांगडी, ME हक एसेसर, SK सेनगुप्ता एसेसर, जगदीश निबंधक, KM कपूर सहाय्यक निबंधक, देविदास, न्यायमूर्ती BN कृपाल आदले सरन्यायाधीश. लवाद मंडळाच्या मूळ कार्यावळी प्रमाण लवाद MPTची पळोवणी करपाचो आशिल्लो, मात लवाद MPT वचचो ना अशें न्यायमूर्ती पांचाळान स्पश्ट केलें. म्हादयच्या उदकाची वांटणी जाल्ली आमकां नाका ही भुमिका आमी लवादा मुखार मांडटले अशें आमदार डॉ. प्रमोद सावंत आनी राजेंद्र केरकरान सांगलें. ते म्हणटा फाल्यां सकाळीं आमी वॉटर शेअरिंग करतले, बट शेअरिंग करपाचोय मुळात जो आसा तो कंट्रोल कर्नाटकान उरतलो आनी तेंच्या कडेन उरतलो. कितले शेअर करप जरी फाल्यां सकाळीं लवादान डिसायड करून जरी 40-60 म्हटले आसत, तो कंट्रोल तेंच्या हातान उरल्या कारणान आमकां उदक कितलें मेळटलें हेजो विश्वास ना. त्या खातीर म्हाजें तरी मुळात म्हणणें आसा शेअरिंगाच्या डिस्प्युटान पडपूच ना गोवोरमेंटान. पुराय ह्या हेजेर धरण हे न बांदता आसा त्या पद्दतीन ते प्रकल्प चालू उरप, कारण आमकां पिवपाच्या उदकाची प्रॉब्लेम जो आसा हो गोंयांत फेस करचो पडटलो.
प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, दिशांत परब आनी उदय परब. तरुण तेजपालाचे केशींत पिडीत चलयेन तिचे तेजपालाचे आनी शोमा मदले संभाशणाची टेप क्रायम ब्रांचीक दिल्या. पुलिसाच्या हाताक लागिल्लो हो म्हत्वाचो पुरावो. बलात्काराचो यत्न केले उपरांत ते चलयेन प्रकरण वाऱ्यार घालचे न्ही म्हूण भितरले भितर उपाय काडून ते मिटोवपाचो यत्न जाल्लो. तेजपाल आनी शोमाचो यत्न टेपींतले संभाशणांतल्यान उक्ताडार येतलो अशें सुत्रां म्हणटात. इतले मजगतीं तेजपालाक सडा जेलींत वेगळो सेल दिवचो काय ना हाचेर शुक्राराक कोर्ट निर्णय दितले. तरुण तेजपाल आनीक आडकलो. पिडीत चलयेन तिचे तेजपालाचो आनी तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीच्या मजगती जाल्ले संभाशणाची टेप क्रायम ब्रांचीक दिल्या. तातूंत तिगाय मदले 20 मिनटांचे संभाशण आसा. तेजपालान बलात्काराचो यत्न केले उपरांत प्रकरण वाऱ्यार घालिनासतना तेहलकाचे भितरले भितर मिटोवचे म्हणून हे संभाशणान यत्न जाल्लो. प्रकरण चेपून दवरपा विशीं ते चलये कडेन तेजपाल आनी शोमाची चर्चा जाल्ली हें ते टेपीन आसा अशें सुत्रां सांगतात. हे खातीर तेजपालाचे आड पुलिसांक तो म्हत्वाचो पुरावो दिसता. हें संभाशण हे केशींत पुलिसांनी पुरावो म्हणून लायला. तेजपाल सध्या सडावेल्या कादयेत आसा. तेजपाला जेलींत कैदी नंबर 624 पडला. ताचे बरोबर ताचे सेलान आनीक 7 कैदी आसात. तो न्यायालयीन कादयेतूय खासा त्रातामेंत सोदतालो. थंय ताका सध्या टीव्ही आनी फॅनय आसा. पुलीस कस्टडीन ताका हातरूण घरचें जेवण आनी नित्याचे कपडे येताले. मात फॅन मागूनय दिवंक नाशिल्लो. पुलिसांनी विरोध केल्ल्यान कोर्टान ताका फॅन दिवंक नाशिल्लो. पण पुलीस लोकपा भशेन पयलीं भशेन घरांतलें जेवण मेळचें ना. ताका जेलींतलेंच जेवण जेवचें पडटलें. तेजपालाची जबानी घेवन जाल्या. तो कस्टडीन आसतना पिडीत चली, तिचे बरोबरचे 3 पत्रकार आनी तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीची जबानी पुलिसांनी घेतल्या. पुलिसांनी कपडे, मोबायल फोन, कंप्युटर, ईमेल, टेक्स्ट मेसेजी तेजपालाच्या चवकशे वेळार जप्त केल्यात. आतां पुलिसांच्या हाताक तिगां मदले संभाशणाची टेपूय पुरावो म्हूण लागल्या. तेजपालाचे केशीन 1.5 म्हयन्यान आरोपपत्र घालपाची तयारी पुलिसांनी चलयल्या. गृहमंत्री मनोहर पर्रीकरानय तशें उलोवन दाखयलां. आतां पिडीत चलयेन दिल्ल्या त्या टेपी वयल्यान घडये प्रकरण चेपून दवरपाचो यत्न केलो म्हणून शोमा चौधरी केशीन आरोपी म्हणून आडकुपाक शकता. सध्या तिका पुलिसांनी साक्षीदार करून साक्ष घेतल्या. मात पुलीस सध्या हाचेर कांयच उलोवंक तयार नात. तेजपालाचे आदोगादानय अजून मेरेन तरी जामिनी खातीर अर्ज घालोना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.